कुट्टी फोंडेच्या केंद्रीय विद्यालयातल्या एका शिक्षकान एकल्या भुरग्याक बेदम मारहाण प्रकरणात बुधवारा फोंडे पुलिशेन शिक्षकाचेर FIR नोंद केला। मंगळारा शिक्षकान विद्यार्थ्याक बरोच बडयल्ल्यान भुरग्याक निमाणो हॉस्पिटलात व्हरपाची पाळी आयिल्ली। हे प्रकरणात शिक्षक केदारनाथ राम हाका पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो। गोंयांत सध्या शिक्षणीक संस्थांनी लैंगिक अत्याचाराच्यो आनी हेर घडणुकांच्या प्रकरणांत मोठी वाड जाल्या। शिक्षणीक संस्था विद्यार्थ्यां खातीर कितल्यो सुरक्षीत आसात हाचेर आतां चर्चा चल्ल्या। मजगतीं मंगळारा फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या केंद्रीय विद्यालयातल्या एका शिक्षकान रागान विद्यार्थ्याक बरोच बडयलो। ह्या भुरग्याक निमाणे उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। उपचार करून ताका घरा धाडलो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी शिक्षकाक ताब्यात घेतिल्लो। पयलीं पालकांनी शिक्षकाचेर कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्लो, मात कांय वेळा उपरांत पालकांनी शिक्षकाचेर फोंड्या पुलिशे कडेन कागाळ नोंद केली आनी उपरांत पुलिशेन शिक्षकाचेर FIRूय नोंद केलो। फोंडा जे इस्कॉल आसा ते केंद्रीय विद्यालय, त्या इस्कॉलान एक विद्यार्थ्याक मारहाण जाली, शिक्षकान मारहाण केली। तो शिक्षक केदारनाथ राम ह्या शिक्षकाचो जो आसा तो विद्यार्थ्याचेर तेणी थापड मारले आनी तेका मातसो मार लागले कारणान तेका हॉस्पिटलांत उपचारूय बी केल्ले आसा। काल परस्पर ही तक्रार काल पोलिसांचेर हाडून चवकशी जाल्ली, पूण ती तक्रार नोंद जावना आसलेली। आयज तेजी सकाळी तेजी तक्रार नोंद जाल्ली आसा। 323 एक्टान बाल हक्क कायदो आसा तो लायिल्लो आसा आनी हेजी इन्व्हेस्टिगेशन फोंडा पुलीस करता आनी योग्य रितीन तपास चालू आसा। फोंडे खातीर गोमंतक डिव्हिजन एकनाथ खेडेकर।